हालेलुया रिगा तुका जेजू महिमा तू जगला तुका बापाचे आणि पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवाचे उतर जमका फौजला जो सुवांजेल 14 अध्याय 21व्या वाक्यातून 26व्या वाक्यामनसर जॉन चॅप्टर 14 वर्सेस 21 to 26. म्हजो उपदेश घेवन ते पाळता तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता तसो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवूय तसो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. तितल्यार जुदासान इस्कारियो जुदासान न्हय ताचे लागीं म्हळें सोम्या आमकां मात्र तुजी तूं वळख दितलोय आनी संवसाराक दिवचो नाय तें कशें. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा तो वळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचे से येवन ताचे थंय वस्ती करतले. म्हजो मोग करिना तो म्हजे उतार पाळिना. तुमी आयकता ते उतार म्हजे न्हय बगार म्हाका पाठयल्ल्या त्या बापाचे. तुमचे संगत आसतना ते सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासा काडटलो. आज देवाचें उतर आमकां आनीक चड आनी चड गुंडायक व्हरता. बाप आनी पूत दोगी आमचे थंय येवन वस्ती करतात आनी दोगी आमचो मोग करतात आनी केन्ना ते मोग करतात ताचे उपदेश आमी पाळ्ळ्यार ताच्या उपदेशा प्रकार आमी जियोंक प्रयत्न करता जाल्यार आनी ताचे उपदेश आमच्या जिवितांत काण घेवन जेजून केलेलीं कामां हे संवसारांत आमी करता जाल्यार आनी जेजूची सुवार्ता आमी परगट करता जाल्यार खंडीत बापी आमचे थंय येवन वस्ती करता आनी जेजूय आमचे थंय येवन वस्ती करता. बाप शब्दार पार म्हळ्यार उतरार पार आमच्या जिवितांत येवन वस्ती करता. जेजू मोगार पार आमच्या काळजांत येवन वस्ती करता. ताचे उपरांत बापूच आमकां एक मजतदार पाठयता आनी तो पवित्र आत्मा तो सदांकाळ आमचे सवय रावता सक्तेर पार. आनी जें कितें जेजून ह्या संवसारांत आसतना शिकोवन दिल्ली ताचे अर्थ आमकां समजनातल्या वेळार तो पवित्र आत्मा हर एक संगती तो आमकां शिकयता. आनी ते जाला बाप पूत आनी पवित्र आत्मा. बाप शब्दार पार जेजू मोगार पार पवित्र आत्मा सक्तेर पार आमच्या जिवितांत जियेता आनी आमी सगळीं जिव्या देवाची मंदिरां जाता. देखून आमी आमचे थंय खाली आमच्यो कुडीच्यो वडण्यो आमी दादोशी करूंक ह्या संवसाराक आयिल्ल्या न्हय बगार देवाची हर एक योजना कितें म्हण समजून काण घेवन ती आमच्या जिवितांत जारी करूंक आमकां ह्या संवसारान देवान धाडला. देखून आमची तर खुशी करूंक न्हय बगार देवाची खुशी कितें म्हणून समजून काण घेवन ती खुशी आमी करूंक देवान म्हाका आनी तुका ह्या संवसारान धाडला. तितलें मात्र न्हय बाप शब्दार पर आमकां कितें हर एक शब्द आमी उलोवचे मोतीत हांव चिंतून उलयता आमी चिंतेनासतना उलोवंक जायना. मोती म्हळ्यार हर एक देवाचें उतर आमच्या मोतींत आमी दवरता कित्याक मोतींत त्या शब्दार पार देव वस्ती करता. आनी जेजू जावन आसा सगळें पवित्र पुस्तक वाचल्यार ही मोग म्हणून जर जुवांचे आमी हो सगळे चॅप्टर वाचल्यार जुवांव चड आनी चड जेजूच्या मोगा विशयांत सांगता. देखून तो मोगाचो वांजेल म्हण सांगतात. मोगाचो वांजेल मोगच कित्याक मोग आमच्या काळजांत आसा. तर आमच्या काळजांत मोग भरपूर मोपान आसा जाल्यार जेजू थंय मोगार पार आमच्या काळजांत वस्ती करता. आनी पवित्र आत्मा सक्तेर पार 20 सक्ते बरी आमकां 20 सकत दिसता पूण तशें सकत आमकां कळना. ती आपडल्यार मात्र आमकां कळटा. तशें पवित्र आत्मा सक्तेर पार आमच्या भुजांनी वस्ती करता. देखून आमी हर एक मागणें करता आसतना बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणून आमी सांगता. कित्याक बाप शब्दार पार आमच्या मोतींत जेजू मोगार पार आमच्या काळजांत पवित्र आत्मा सक्तेर पार आमच्या भुजांनी वस्ती करता. तेन्ना आमी जावन आसा इमॅन्युएल म्हळ्यार त्या देवाची मंदिरां. देव आमचे सांगता आमचे भितर. परमेश्वरांत आमी पळयल्यार पवित्र आत्मा तांचे सांगता आसतालो तांचे भितर आसनातलो तांच्या वावरांत तांकां सांगत दितालो.
तांचे भायर आसतालो तांच्या खामाक वतालो मागीर पवित्र आत्मा तांचे तावन चलतालो पूण नवे साल्ल्यान तशें न्ही नवे साल्ल्यान जेजू आयल्या उपरांत जेजून आमकां पवित्र आत्मा दिलो तो आमचे सांगता रावच्या खातीर तो सदां काळ तो रावता पळया पूण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासा काडटलो आज जायत्यो संगती आमकां कळीत नात पवित्र पुस्तकाच्यो आयचे गूढ अर्थ आमकां थोडे पटी कळीत जायना मस्तू आमकां कितें कळीत जाता तें एक 1% येना 99% आनी की डीपर आसा उतार पूण आमकां तें समजून आमकां तें काण घेवंक तांकां ना देखून पवित्र आत्मा आमची कितें तांक पळयता आमची कॅपेसिटी कितें पळयता त्या कॅपेसिटी प्रमाणे मात्र आमकां रिव्हिलेशन दिता जर चड रिव्हिलेशन आमकां मेळत आमकां तें काण घेवन ताका ना जाल्यार आमच्या मतीन तें आटापूंक जायना आमच्या मतीन तें आटापूंक जायना कित्याक आमची मतूच तें काण घेवंक शकना तितले देखून आमची कॅपेसिटी पळयता पवित्र आत्मा तुजी कॅपेसिटी कितली आसा त्या कॅपेसिटी प्रमाण तुका रिव्हिलेशन दिता ताजे की चड दिल्यार पवित्र आत्म्याक गोत आसा तुजें मायंड आसा पळय तुजें ब्रेन तें क्रॅक जावंक चान्स आसा म्हणून देखून ते कितले एका आयतारांत कितले भरूंक जाता तितले मात्र उदक बरी येत ताजे की चड बडल्यार ते वाळोवन वेता देखून आमचे कॅपेसिटी प्रमाणे आमकां देवान रिवले थोड्यांनी सांगचें आसा म्हाका कित्याक तें उगडापें जायना म्हाका कित्याक तें जायना म्हाका कित्याक त्यो संगती जायनात तुमचे कॅपेसिटी प्रमाणे पवित्र आत्मा तुमकां दिता तुमची सकत कितली आसा जर तुमी आनीकी चड मागण्यांत आनीकी चड देवाचें उतर वाचता आसतना तुजी कॅपेसिटी म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता तांची मौत ताणें विकास केली आपोस्तलांची मौत जेजू पुनर्जीवन जावन ते तांकां दिश्टीक पडल्या उपरांत तांची मौत जेजून विकास केली ते दोन म्हणसर तांच्या मतीन कांय वचनातलें खंयचेंय तांकां समजनातलें कित्याक तांचें अशीर चिंतप जावन आशिल्लें सिसांच्या पुरा तेदो व्हडले शिकपी तातूंत कोणी नासले ग्रॅज्युएट जाल्ले आनी PhD खान गेले कोणी नासले एक नॉर्मल ते मनीस पागी जावन आसले मोगोर ते आनी तांकां तें समजनातलें देखून जेजूचें उतर क्लियर सांगता जर आमी लुकाच्या वांजेलांत वाचल्यार जेजू पुनर्जीवनपण जावन तांकां दिश्टीक पडल्या उपरांत तो सर्गा सोडून वता आसतना जेजू क्लियर सांगता तांची मौत जेजून विकास केली आनी दमदत्याच्या कृत्या पुस्तकांत हे तातूंत तांकां पळोवंक मेळ्ळें तांची मौत विकास केल्ल्या वरवीं जेजून कितें तांगेर तांकां पेंतेकोस्त दीस केद्दाळा पवित्र आत्मा तांचेर देवून आयलो ताचे उपरांत तांची कालेतत्व दुसरी जाली ते धैर्यान भरले ते फारिजेव शास्त्री जुदेव आनी कोणा मुखार ते रावण जेजू विशयांत उलोवंक लागले ते खंयच्याच मारतीरपणाक ते भियोनात देखून आमी तसल्या पवित्र आत्म्यान आमी भरजे तसले संगती आमकां पवित्र आत्मा आमच्या मतींत कळीत करता पावलाचें जिवीत पळय आतां कांय गोतून नासलें व्हडलो तो ग्रॅज्युएटेड मनीस आनी व्हडलो शिकोवन धाडतो आनी तसल्या मनशांक सयत जेजू परिवर्तन करन ताका समजून दिता ताका पवित्र आत्मा दिता आनी सगळें कितें हांवें ताका येदोळसो मस्त संगती हांवें कळीत केल्यात आनी की चड आनी चड संगती हांव ताका कळीत करतलो मुखल्या दिसांनी म्हणटा अनन्या कडेन आनी देखून आज मोगाच्या भावा आनी भयणी आमची कॅपेसिटी आमचे मतीचे कितें चिंतप आमी आनीकी एनलार्ज करीजे आनीकी चड आनी संगती जेजू विशयांत समजून काणगेजे जाल्यार ह्या अशीर तकलेक खंयचेय वचना पूण चड आनी चड देवाचें उतर आमी वाचता आमी ती कॅपेसिटी जोन काण घेता जेजू कडेन मागता जेजू म्हजी मौत तूं विकास कर तुज्या उतराची समजूनी म्हाका दी तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक म्हाका करपा दी तुज्या उतरांक चड आनी चड हांवें भितर सोंगता तूं ज्ञान करूंक आनीकी चड आनी चड सक्तेन हांवें भरूंक जेजू म्हाका तूं करपा दी म्हळ्यार खंडीत तो पवित्र आत्मा आमचेर पाठयतलो जायत्यो संगती आमकां तो शिकयतलो पळया पवित्र आत्मा सगळें तुमकां शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो जेजून ह्या संवसारांत आसतना कितें पुरो मिसांव केलां सगळें पवित्र आत्मा आमकां कळीत करतलो जावंक पुरो विशना मारिफात जावंक पुरो सपना मारिफात जावंक पुरो आनी खंयच्या दर्शना मारिफात खंडीत जावन तो सोमी आमकां हर एक पवित्र पुस्तकाचें रेव्हिलेशन उगडापण आमकां करतलो आनी जायत्यो संगती आमकां कळीत करतलो देखून पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया पवित्र आत्मा आमचे थंय जिवण आसा म्हणलें आमी समजून काण घेवया आनी त्या पवित्र आत्म्याचें इल्लें आमी पोशण करया पालन पोशण करया कित्याक म्हळ्यार ताका जाय देवाचें उतर ताका जाय सक्रामेंत ताका जाय एवकरिस्त
ताका जाय तुजें मागणें पर्सनल प्रेयर हे सगळे संगती तूं ताका दिताय जाल्यार तो तुजें थंय बळवंत जावन तो वाडोवन वाडोवन वेता, तूं ल्हान ल्हान जावन येताय. जर तुकाच तूं व्हड करताय जाल्यार तूं मात्र व्हड जावन येताय. पवित्र आत्मा तुजें थंय ल्हान ल्हान जाता. देखून पवित्र आत्म्याचें खाण कितें आसा, पवित्र आत्म्या कितें जाय आत्मीक खाण तें आमी ताका दिल्यार खंडीत आमच्या सांगाता तो वावर करता आनी आमकां जाय जाल्लें तोय दिता आनी हेरांकी आमच्या मारिफात जायते आशिर्वादां बेसावां आनी बरीं कामां करूंक आमकां तो ट्रेन करता, आमकां तो तरबेती दिता. आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्या आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिया कृपेन बरलेले सुमिती जे सांगाता श्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भाग्यवंती मरिया देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनयतिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.